सोनवार 23 सेप्टेम्बर São Padre Pio यादनीक समोरण मुखेल वड कोण एकलो वंपी आपलें बी वंपूंक गेलो. नियाळाक आदार. एक वंपी आपलें बी वंपूंक सुरू करचे आदीं बरे भाशेन आपली जमीन तयार करता. जमीन गोठ आसल्यार ती मोव करपाक अदीक मेहनतीन खणटा. थंय कोडप आसल्यार तें फोडून उडयता. कांटे झोंपां आसल्यार ती कातरता. अशें शेवटाक सगळो पालो कचरो काडटा, जमीन भिजता, जोत घालता. तेन्नाच ही जमीन बरी जाता वो पीक दिवंक आयती जाता. आनी असलेच जमनीर तें बी बरें किल्लोता, वाडटा आनी पीक दिता. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू 4 तरेची जमन्यो वो सुवातो दाखयता. ह्यो जमन्यो जावन आसात 4 तरेचे मनीस वो तांचें काळीज. म्हजें काळीज खंयची जमीन? तिचेर बी किल्लोवपाक ती तयार आसा? वो ती गोठ कोडपा भाशेन वो कांट्यांनी भरलोली वो तिचेर पालो कचरो भरला? अशें जाल्यार ती पिकाड करूंक हांवें कसले तरी उपाय घेवंक गरजेचे. जेजू ओपारीचो उर्थ असो दिता. बी बरें जमनीर पडल्यार किल्लून येतलें आनी ताका पीक जातलें. आमचें काळीज जर राग, वायट चिंतनां, अभोगसणें, फटिंगपण वो निर्दुखाय असल्या अवगुणांनी भरलां तर असली पाड जमीन नितळ करची गरज. तेन्नाच देवाचें उतर आमच्या काळजांत पडून शेगुणाचें पीक दितलें, जशें शांती, भोगसणें, दया आदी. म्हजो थाराव. म्हजें काळीज एक बरी जमीन करून देवाचें उतर आयकून तें काळजांत रिगोवन बरें पीक दिवंक वावुरतलों.